माझे नाव सोनम सुनील पालयेकर। हांव रावता सांगोळडा। आमकां आतां जाले 15 दीस जाले आमकां उदक ना। आमी उदका खातीर कितले सगळ्यांक फोन मारून मारून पळयले, कोणूच आमचे हे फोन उखलिना आनी डायरेक्ट सांगता पायपां फुटल्या हे फुटल्या म्हणून। आमी आतां करपाचें कितें ते तुमीच सांगा, करपाचें कितें ते। आमी आतां बिस्लरीचें उदक हाडून पियातात घरान। न्हावपाक बी उदक आमी खंयचें यूज करपाचें? बिस्लरी हाडपाची काय आनी कितें करपाचें? सध्या तर तुम्ही जाणा वायरस सगळ्याक हे झालं, पयशांचे प्रॉब्लेम। आमी करपाचें तरी कितें? आता 15 दीस जाले आमकां उदीक ना। आमी ऑफिसानूय कॉल केल्लो जयेशानूय कॉल अटेंड करूंक ना। सो आता इतले दीस जाल्यात आमकां उदीक ना। तेंच्यांनी आमकां आतां कितें तरी उदीक सोडपाक कितें तरी करपाचें न्हू। पायप फुटला म्हणून सांगता ते, पूण अजून मेरेन ते हे करिना। वयरसून मेन पायप हे जाला म्हणटा। मेन पायप जाला जाल्यार सारकें करपाचें न्हू तेंच्यांनी। हे आतां मिनिस्टर्स आहा, MLA आहा, तेंच्यांनी कितें तरी आमकां हे सारकें करपाचें, कितें पायपलायन बी हे सगळें सारकें करून दिवपाचें न्हू। आनी हे आतां कोवीड सिच्युएशन म्हणटकूच लोकां कडेन पयशे आसना। आमी कितें डेली उदकां भायली हाडपाची? 700 रुपया टँकर परवडना तो आमकां। आनी हेंचे मेन म्हटल्यार उदक एक दीस येता जाल्यार 4 दीस आसना। हे सद्दां कशें परवडटलें आमकां? हांव म्हणटा बाकीच्या लोकांनी आवाज उठोवपाचो हेच्या खातीर। अरे बाबा, हांव आतां लोकांनी वचोन बांयचेर जावं हेचेर कळसुले भरून हाडटा। म्हाजे हात आतां दुखले, म्हाजो आतां वय खंय पावला आनी हांव आतां उदीक कशें म्हणून हाडूंक वचून हा? सकाळी मातशें कितें सोडलें आनी पायप फुटलें म्हणून समजत बंद केलो न्हू। आनी सबंद दीसभर ना, उदीकूच ना। आतां कशें म्हणून कितें करपाचें आमी? कशें म्हणून दीस काडपाचे? हा, आतां 15 दीस जाले उदीक सोडटा कांयच ना, खबरूच ना, जागूच ना। बाबा आता लोक उदीक ना, लोक काय जगतले? मिनिस्टरान करूंक जाय न्ही हे? तो मिनिस्टर आपल्या घरा कडेन न्हिदता आनी लोकांनी हांगासर उदकाक मारपाचें। तेन्ना तो बरो येयल्लो मरे हांगा देवाक पांय उडोवन सांगणें करूंक। हांवें सांगणें केलें हे देवाक, हेच देवान ताका फाल्यां उडयल्या पुरो। लोकांक सगळ्यांक लोकांक तेणी फोडोन घातल्या। हांव 12 वर्सून येयलो। म्हाज्या फ्रेंडान म्हाका पक्कून फोन केल्लो, पक्कू म्हणजे सुनील पालयेकरान फोन केल्लो की सांगपाक की तांकां 12 दीस जाले उदीक ना। कितें उदीक ना जाल्यार हें आमचे पंचायत कितें करता तें म्हाका फकत कळोंक जाय। नाल्यार जर पंचायती कडेन जायना जाल्यार आमी करतात तें उदकाचें कितें करूंक जाय न्हू तें आमी करतात। कळ्ळें न्हू? रिजायन दी म्हणून सांग, तांकां सांग रिजायन दी म्हणून। आनी हें पावोंक जाय कोणाक? जयेशाक। आनी दुसरी गजाल हेका अवीक पावोंक जाय। हें म्हाका रायट टू फायट जाय, कित्याक तेंच्या कडेन रायट ना। आनी ते कितें करतात न्हू तें आतां सोंपचें ना। तें आतां हांव चालू दवरतलो। हे म्हाज्या उतार हे सगळ्याक हांव पावोंक सोदतां, कित्याक तुमची पंचायत न्हू ही आतां फुडें म्हाजी पंचायत, याद धर। बाबा फाटल्या दिसांनी आमी तो व्हिडिओ काडलेलो आमकां उदीक ना म्हणून, व्हिडिओ काडून घातलो। तरी पूण आमकां आयज आतां 3 दीस जाले अजुनूय उदीक येना आमकां। आतां आमी कितें करपाचें? आमी कितें करप सांग तूं? आतां पळय, आतां ती बायलां येयली, दुसरी बायलां येयली, ती म्हणटा आतां 20 दीस जाले म्हणटा उदीक ना म्हणटा। अरे उदीक ना, आतां आमी मिनरल बाटल्यो हाडून पिवपाच्यो, न्हावपाकूय मिनरल उदीक हे करपाचें? हे जयेशाचो फायदो कितें आमकां? आयज 12 दीस जाले तेन्ना आमकां, आयज परते आयज 3 दीस एक्स्ट्रा जाले आमकां, तरी पूण आमकां उदीक ना आमकां अजुनूय। आमी कितें करपाचें आतां तूं म्हाका सांग? हो जयेश लोकांक सारें वाडटा, तें सारें कितें फोंडान घालूंक जाय? हय, कित्याक जाय सारें आमकां? तुजी भीक नाका आमकां फक्त उदीकूच धाड। उदीकूच आमकां हें करूंक जाय, तुजी भीक नाका आमकां। आमी कितें लास्ट टायम हांवें तुका मत मारलेलें, कितें आमी तुजे कडले पयशे घेतलेले जाल्यार तूं सांग आमकां बाबा हांवें पयशे घेतले म्हणून तुजे कडले। आमी तुजे कडले भीक घेवंक ना। आमी कितें आमच्या कामां जावंक जाय म्हणून तुका मत मारून हाडलेलें आमी, आनी तूं आतां कितें करता? आमकां उदीक सोडटा। तूं उदीक सोडिना आमकां, कसलो फायदो तुजो आमकां? तूं ह्या फार आमच्या दारार येवन दाखय। तुका कापास्तार आहा न्हू जाल्यार तूं दारार येवन दाखय, तुका दाखयता कितें तें आमी मागीर। आनी हांव इतलेंच मागता रोहनाक थँक्यू म्हणटा की बाबा तो येयलो आनी हे तिणें आतां कितें करता पळय तें बरें करता आमकां। आनी चडांत चड उपकार मागता हांव रोहनाचे की बाबा तो येयलो आमच्या दारार। आनी हांव खूब रिक्वेस्ट करता हेका पक्कू हो म्हाजो फ्रेंड। आमी जल्मांकसून वांगडा जल्मांक येयल्यात। कितें रे फकत एकूच सांगता हांव तुका की जयेशाक आमी आनी केन्ना आयकचें ना। ना जयेश नाका, पुरो जयेश नाका, पुरो नाल करून कट्टी दिली आमच्या।
आयज आमी लोकांचे जे एग्रेशन आसा पळय ते आमी आयकून खूब दुख्ख दिसता की लोक आयज उदकाक लागून मरता. गेल्या 27 तारखेक आमी व्हिडिओ केल्लो, सोशल मिडियाचेर व्हायरल केल्लो. परत आमी हांगासरले जे ग्रुप्स आहा तेंचेरूय घातलेले की मेसेज सरपंचाक पावची. इवन हांवें हांगासर येवन सरपंचाक फोन केलो. सरपंच मायट बी बिजी आसा, आय डोंट नो, बट ताणें फोन रिसीव करूं ना. इवन पंच मेंबराक फोन केलो, तेजो फोन रिंग जाला, बट ताणें रिसीव करूं ना. अशी परिस्थिती हांगासर उदकाची की लोकांक उदक मेळना. इतलो पावस पडोन गेलो. लास्ट टायमूय म्हटलेले पावस पडोन हांगासर उदक सगळें चल्लें, व्हाळांच्यान दर्याक चल्लें, पूण लोकांच्या घरांत बालद्यो भरना. आयज ही परिस्थिती. उदक इतले टाक्यांनी भरलेलें आसा पूण ते लोकांक उदक पावना. पायप उदक सोडले पायपाक की पायप फुट्टा हेंचें. पायप कसले घातला तुमी? बोमाड्याचें पिन मारता फुट्टा तें. पंचायती कडेन रिक्वेस्ट करता परत की हांगासर मातशी ती पायपलायन चेंज करात, नाल्यार तांकां पयले टेम्पररी टँकरान तरी उदक हांकां सप्लाय करात. हांगासर गेले 15 दीस जाले लोकांक उदक ना. लोकांनी जगपाचें कशें? ही पळय, ही बायलां हांगासर आसा की आयज तेंच्यांनी उदक बिसलेरी हाडून पिवपाचें. सो हांव डिपार्टमेंटा कडेन मागता की तेंची पायपलायन आसा ती दुरुस्ती करून बेगान तांकां उदक पावपाचें. कोणा कडेन पयशे नात, सद्या परिस्थिती बिकट आसा. आयज तेंच्यांनी बिसलेरी हाडून पियेता. उदक खंयचें ना आमकां खबर ना. प्लीज तुमकां पांयां पडून रिक्वेस्ट करता, लोकांक उदकाक मारूं नाकात. आनी जो कोण उदक सोडटा, बाबा तुका एक रिक्वेस्ट करता, उदक सोडटाय ज्या जाग्यार येवन मातशें पायपाय चॅक कर, कशी पायपां फुट्टा ती डिपार्टमेंटाक कळय. अमक्या जाग्यार पायप फुटला, लोकांक फाल्यां उदक मेळचें ना म्हणून. बेश्टेच पायपां फुट्टा, प्रेशर हांगासर आहा, थंय हांगासर पायप फुटले, थंय फुटले, बेश्टें सांगून घरा कडेन बसनाका. तुका सॅलरी जी मेळटा पळय, आमी जी बिलां पे करता, टॅक्स फारीक करता, तेजीच सॅलरी मेळटा. हे प्लीज अंडरस्टँड करून घे. लोकांक उदकाक मारूं नाकात.